फाटल्या वर्सा पावसान दिवचलच्या नव्या बायपास रस्त्यार पालसाण कोसळिल्ले, मात ते निवळ करपाक थंय दोंगर कापणी करून काम केलां म्हण केल्ल्या कामाचेर थळाव्यांनी नाराजगी व्यक्त केल्या। तशेंच ह्या कामाचेर दुबाव व्यक्त केला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आम्ही हांगा बायपास रोड जो नवीन हालींच कन्स्ट्रक्ट जाला हे आसा, तुमकां खबर आसतलें की पावसान मोठी लँडस्लायड जाली आनी ती सगळी माती त्या बरोबर जे फातर भितर कितें आसलें ते फुल्ली रस्त्यार येयले। एकट्या गाडयेकूय लागपाचें आसलें, पूण आयज एक वर्स परत आतां पावस तेंकलो। आयज जर आमी हांगा पळयता तांच्यांनी हिल कटिंगाचें जें काम हातीन घेतलें, फुल्ली हिल कट केली, बरोबर आसा, पूण ज्या पद्दतीन केलां आनी तें काम अर्दवट सोडलां पळय, ते जर तुमी पळयशात जाल्यार येता त्या पावसान सगळे ही जी माती वयली आसा, जावं ती लोबरां आसूं माती आसूं, ही सगळी रस्त्यार येतली आनी परत ते एक्सिडंट जावपाची शक्यता आसा। आनी त्या बरोबर आयज जी दोन्ही वाटेनसून कटिंग केलां, पयलीं तरी एक सायडीन आसलें जे लँडस्लायड जाल्ली, आतां दोन्ही वाटेनसून ही डेंजर परिस्थिती जाल्लेली आसा आनी तेतून पळयलें जाल्यार आतां काम तेंचें बंद आसा। सो एक वाटेन जर पळयशात तुमी जाल्यार मिसमॅनेजमेंट ह्यान पयलीं जाल्लें तेंच्या कडल्यान, ज्या जाग्यार रिपेरिंग घालपाक घालून नासली, पण आतां परत आनीक मॅस करून उडयल्लें आसा की जेन्ना ज्या तरेन तें कटिंग जालां वायब्रेशनान सगळें लूज जाल्या ती, आनी ती जर पळयशात तेका रिटेनिंग ना, ड्रेनेज ना, ती सगळी माती रस्त्यार येतली आनी तेचो परत दिवचलकारांक हांगासर त्रास आसा। जेन्ना आमचे मुख्यमंत्री शेजारच्या मतदारसंघाचे जे आमदार आसा आनी गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री आहा, ते म्हणटा भिवपाची गरज ना म्हणटा, आनी हो स्पेशली रोडूच जो केल्लो तो सांखळेकारां खातीर, दिवचलकारां खातीर कांयच येना। तेन्ना मुख्यमंत्र्यान हेची दखल घेवपाक जाय। जेन्ना तूं म्हणटा की भिवपाची गरज ना, ती कोणाक? फक्त सांखळेकारांक आनी दिवचलकारांक सदांच भिवन हांगासर दीस काडचे। आता तुम्ही हे फाटल्यान पळोवपाक शकता, फाटल्या वर्सा जेन्ना पावस येयल्लो तेन्ना एकीकडे लँडस्लायड जाल्ली आनी ह्या वर्सा परत अशें जालें आनी वयता आसतना गाडी घेवन वयता आसतना कोणाचो जीव जर गेलो जाल्यार कोणाक आमी जबाबदार धरपाचो? आनी ही जी डिपार्टमेंट आहा ती कोणाचेर FIR करतली समज तसो इन्सिडंट घडलो जाल्यार? आतां तुमी पळया, ही फाटल्याच्यान तेंच्यांनी हे काडपाक चालू केली माती, पण ती सारकी काडूंक ना आनी नियोजन सुद्दां बरोबर ना। थोडे कडेन गटर सुद्दां ना सायडीच्यान, आनी ही माती काडटाली ती कोणी तरी काडली हो क्वेश्चन मार्क आसा। सगळ्यांक व्हडलो क्वेश्चन मार्क, ही माती आनी लोबरां कोणी काडली? ही खऱ्यांनीच सरकाराचें काम आसलेलें काय खंयच्यान कोण आपल्याक जाय ते कोणाचें लक्ष नासल्या कारणान आपल्याक जाय ते करून ही लोबरां काडली आनी विकली काय, आनी लोबरां काडून सोंपल्या उपरांत कोण तो पळलो काय, अशें प्रश्नचिन्ह उपस्थित जाता। आनी कितलेशेच कडेन आमी पळोवपाक शकता आतां बिचोलेन लो लायिंग एरिया आसा त्यो आतां लँड फिलिंग करप चालू आहा खुबशे कडेन। आमी ह्यो गजाली बेगीनूच नदरेक हाडटले, थंयसर हांगासरली माती गेल्या अशें म्हाका डावट येता। ताका लागून बेगीनच ही सरकारी यंत्रणा तेंच्यांनी बेगीनातल्या बेगीन काम करचें आनी जर हे कॉन्ट्रॅक्टर सोडून कोणी जर ही हांगासरली माती व्हरोन दुसरे कडेन खंय लँड फिलिंग बीन जाला जावं इकल्या लोबरां जाल्यार तेंचेर बेगीनातल्या बेगीन एक्शन घेवपाची गरज आसा।